न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयज कितें घडलें जाणा जावन घेवया सुशांत गावस हाचे कडल्यान। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या रस्त्याचेर राती कडेन स्ट्रीट लायटी पेटनात, ताका लागून कामगारांची सामकीच वाट लागिल्ली आसात। कामगारांक रातच्या वेळार कारखान्यांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार रातीच्या वेळार चलयां जी उद्देगीक वसणुकेंत कामाक वतात तांची सामकी गैरसोय जाता। सो प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून ह्यो स्ट्रीट लायटी परतून चालू करच्यो अशे तरेची मागणी जावपाक लागल्या। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी मडगांवच्यान येता। मोती दोंगराचो विशय तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलो। मोती दोंगरार सुरवातीक 112 बांदकामां आसलीं आनी ही बांदकामां वाडून आतां तांचो आंकडो 325 जाल्लो आसा। जी सुरवातीक 112 बांदकामां आसलीं तांची असेसमेंट मडगांव मुन्सिपालिटीन केल्ली आनी तांचो सर्वे केल्लो। त्या वेळार 112 बांदकामां आशिल्ली हाचो अहवाल आसा। पूण ही उपरांत जी बांदकामां वाडली तांची खंयच नोंद ना। हे लोक घरपट्टी भरतात मडगांव मुन्सिपालिटीत, पूण त्या लोकांनी त्या वेळाचेर बरोवन दिल्लें आसा की आमची घरां जी आसा बांदिल्लीं ती बेकायदेशीर आसात। समजा फुडाराक हाचेर कारवाय जाली जाल्यार आमची कांयच हरकत ना, फक्त घरपट्टे खातीर आमी मडगांव मुन्सिपालिटीक बरोवन दितात अशे तरेचें तांच्यांनी बरोवन दिल्लें आसा। पूण सद्याक हो जो विशय आसा तो हायकोर्टान पाविल्लो आसा। हायकोर्टान सगळीं बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवपाचो आदेश दिल्लो आसा। तरीकूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलें। तें स्टेटमेंट म्हटल्यार कोमुनिदाद आनी खाजगी जमनीत जी घरां आसात ती कायदेशीर करतलो म्हणून। आतां हो विशय खंयचे वटेन वयता, हायकोर्ट कितें ऑर्डर दिता आनी सरकार कितें निर्णय घेता हे पळोवचें पडटलें। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। आनी एक अपडेट म्हणल्यार सर्वोच्च न्यायालयान आयज निर्देश दिला की खाजगी संस्थांक वा व्यक्तींक बेकायदेशीर रितीन दिल्ल्यो रानां जमनी सगळ्या सरकारांनी बेगोबेग परत घेवच्यो। अशा प्रकरणांची चवकशी करपाक खाशेले तपास पंगडूय तयार करचे अशें सर्वोच्च न्यायालयान निर्देश दिल्ले आसा। फुडें ह्या समिता कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी पळोवया। दिवचल म्हालांतल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान धाड घाल्ली आसा आनी ह्या वेळार चिरे काडपाक लागपी माखनाय बी जप्त केल्ली आसा। तर दिवचलचे उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा। दुसरी बातमी म्हणजे केपें सांगे मालात आशिल्ल्या एकमेव अशा खेळा मैदानाची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा। तर कितलोसोच तेंप जालो ह्या खेळा संकुलाची देखरेख केल्ली ना आनी आशी कुशीक टायल्स पडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यांत। आदी थंय खूब लोक येताले वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान, पूण आतां थंय मुळाव्यो साधन सुविधाच उपलब्ध नाशिल्ल्यान लोकांक थंय येवप कुस्तार जाल्लें आसा। तशेंच हे विशीं आतां थळावो आमदार तशेंच खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। अश्यो 2 बातम्यो आसा। म्हादयच्या NIO रिपोर्टा विशीं सध्या बोवाळ जाता। ताचेर आयज मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला की NIOन तयार केल्ल्या अहवाला कडेन गोंय सरकार आनी म्हादय लवादाचो कसलोच संबंद ना आनी सर्वोच्च न्यायालयान चालू आशिल्ल्या सुनावणेचेर ह्या अहवालाचो कसलोच वायट परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें आसा। फुडें ह्या ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी पळोवया। गोंयांत अपघाताचे 17 ते सुरूच आसा। काल राती एक अपघात जालो, 6 अपघात जालो। त्या अपघातान दुचाकी चलोवप्यान जी गाडी व्हरून डिवायडराचेर मारली आनी ह्या अपघातान ताका बरेच गंभीर दुखापत जाली आनी ताका लागून सद्या ताचेर आतां GMCत उपचार सुरू आसा, पण अजून फुडली डिटेल आहा ती मेळूंक ना। ही बातमी तुवें सेंट पेमला बुलेटिनाक पळय। तर
दुसरी जी बातमी म्हणजे सावडेतल्या मिराबाग बांदाक सोलयेकरांनी आतां ह्या बांदाक आसा तो विरोध केल्लो आसा आनी हो जो इश्यू आतां खूब दीस सुरू आसा आनी थंयसरले जे लोक आसा सावड्डेचे कुडचडेचे थंयसर जे लोक आहा ते ह्या बांद नाकाच म्हणटा. पयलींच पावसा लागून ह्या जी वाठार आहा तितून हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता आनी हो जो बांद आयलो जाल्यार आनीक हुंवार येतलो असो तांकां जो भिरांत आसा थळ्या लोकांक. आनी हेजेर न्हू थंयसरलो जो आमदार गणेश गांवकार हांणी तेंचे कडेन उलोवप केलें आनी तेजेर आयज ह्या बांदाचें इन्स्पेक्शन बीन जालें. पण तरी लोक सांगता की हो जो बांद आहा तो आमकां नाका आनी थंयसरली जी सरपंच उपसरपंच ती बी सांगता जर लोकांक हो बांद नाका जाल्यार आमी लोकांच वांगडा रावतलो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. तिसरी जी बातमी म्हणजे कोयराचो. सद्याक कोयराचो जो प्रश्न आसा तो प्रचंड आतां वाडलेलो आसा. गोंयान वयता थंयसर कोयर दिश्टी पडटा. मेर्शेवाडी ह्या वाठारांत जी वाडी आहा तितून खूब कोयराच्यो ज्यो राशी उडयल्ल्यो आसा आनी तशेंच थंयसर जे लोक म्हणटा कोयर कोण हाडून उडयता हाजो हे कोणाकूच खबर ना. तशी थंयसरली पंचायत आसा ती बी जे कांयच कारवाय करिना. देखून तांचेर मागणी केला की थंयसर कॅमेरा बसोवचे आनी जे कोण कोयर उडयता तांकां फायन दिवची ना खर कारवाय करची. आनी चवथीची बातमी म्हणजे अटल आसरा योजनेचो लाव आतां आतां सगळ्यांक मेळटलो. हेजो लाव आसा तो 30 मे मेरेन मेळटलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें आसा. आनी हे जे पयशे आहा ते जे पयशे आहा पळय ते घर सारकें करपाकूच यूज करपाचें आनी हेर कसलेच कामाक यूज करपाचें ना अशें तांच्यांनी शिटकावन दिलें आसा. आनी समज कोण गावलो जाल्यार ते तेजे कडल्यान पयशे रिटर्न घेतलो म्हणून अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा. ह्यो ज्यो बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकारा सयत हांव संजना काणेकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.